सगळ्यांक खबर आसा की हालींच्या दिसांनी हांगा दोंगरी गांवांत दोंगरी धाकटे भाट हांगा उदकाचें कंटेमिनेशन जाल्ल्या कारणान खुबसो इश्यू जाल्लो आनी तो इश्यू जाल्या नंतर आमचे जो स्थानीक सरपंच जावं PWD ऑफिसर सुपरवायझर आनी तेंची एंटायर टीम जी आसा हे ताबडतोब थंय पावले आनी आयज आमी सगळ्यांनी मेळून म्हणल्यार हेज्या पयलीं काल पासून हांगा येवन विजीट केले, सायट विजीट केली, उदक कंटेमिनेट जाला, थोडे कडेन इश्यूज आसा नाल्यार पळोवपाक आनी सॅम्पल ऑलरेडी कलेक्ट केल्ले आसा. ऑलमोस्ट आयज चवथो सॅम्पल आसा. हेल्थानूय सॅम्पल कलेक्ट केल्ले आसा, आमचो PWD डिव्हिजनाचे तेंच्यांनी सॅम्पल कलेक्ट केल्ले आसा आनी आयज आमच्या वांगडा आमचो PWDचो AE येयल्लो आसा अलॉंग विथ AE, JE आनी सुपरवायझर आनी तेंची एंटायर टीम PWDची जी टीम हांगा येवन आयज एंटायर जो स्ट्रेच आसा पायपलायन स्ट्रेच जो GI पायपलायन खुबश्यो GI पायपलायन करोडेड जाल्ल्या कारणान खूब कडेन ब्रेकडावन जाताले जावं तेंची उदक फ्लो जो आसा तो उदक फ्लो कंटेमिनेट जातालो. सो तेका लागून जावं गटर लिकेज आसल्या कारणान थंय तो कंटेमिनेट जावन उदकान मिक्स जाल्ले आनी तेका लागून त्या कारणाक लागून खंय ना खंय उदकान इश्यू जालो आनी तो आतां सॉर्ट केल्लो आसा. थोडी जी पायपलायन फुटलेली जावं GI पायपलायन ब्रेकडावन आसली त्यो GI पायपलायन रोखड्योच म्हणल्यार त्याच दिसा दोन रोखडेच नेक्स्ट डे पर्यंत सगळो जो इश्यू आसा तो सुपरवायझरान आनी आमच्या पंचायत सरपंच जावं आमचो पंच सदस्य आसा तेंच्यानी सगळ्यांनी मेळून हें काम कंप्लीट केल्लें आसा. आतां स्टार्टिंगूच जेन्ना हो इश्यू जालो आमचो सरपंच जावं आमचो पंच सदस्य नंदेश आसा, प्रशांत सरपंच आसा, तसोच प्रेमानंद पंच सदस्य आसा. सो हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून जे वांगडा रावले तसोच आमचो सुपरवायझर संदेश आसा हेय वांगडा रावले. तेंच्यांनी वचून सायट विजीट केली. सायट विजीट करून तेंच्यांनी पळयलें खंय खंय पायपलायन ब्रेकडावन जाल्ली आसा. सगळ्यो पायपलायनी चॅक केल्यो आनी आतां आमी वचून येयले तेन्ना वचून आमी चडश्यो पायपलायनी वचून चॅक केल्ल्यो आसा आनी त्यो खूब कडेन पायपलायनी ज्यो इंटरकनेक्टेड पायपलायन्स आसा त्यो करोडेड जाल्ल्यो आसा आनी त्यो ऑलरेडी आमचो जो AE आसा AEक सांगला तशेंच आमी EEकूय सांगला की बेग्यानच्या बेगीन ताका प्रोविजन करून जाता तितले ऑन प्रायोरिटी बेजीस तो ज्यो पायपलायनी आसा त्यो रिप्लेस करपाच्यो कारण परत दुसऱ्यांक प्रॉब्लेम जावपाक जायना, दुसरे घरांनी प्रॉब्लेम जावपाक जायना. आनी आतां सद्याक तरी आमी उदकाचो जो फ्लो आसा तो तेंचो बंद केल्लो आसा कित्याक जेन्ना पर्यंत आमकां जो रिपोर्ट मेळना तेका जो वॉटर रिपोर्ट आसा तो वॉटर रिपोर्ट मेळपाक जाय. तो रिपोर्ट मेळना तेन्ना पर्यंत तांकां उदक बंद दवरून आमी तांकां आतां सद्याक टँकर दितले. हांव आमचो जो AE आसा AEन आमकां सांगलेलें आसा की जाता तितले बेगीन आमी हे इंटरकनेक्टींग पायपलायन ज्यो आसा त्यो कंप्लीट करून घेवया आनी बाकीच्यो ज्यो पायपलायन म्हणल्यार आनीक एक मेजर वर्क आसा ते मेजर वर्कूय करून घेवया कारण कितलींशीं वर्सां जालीं ऑलमोस्ट 40 वर्सां जालीं ह्यो पायपलायनी चेंज केल्ल्यो ना. इंटरकनेक्टेड थोड्यो पायपलायनी आसा त्यो 30 ते 40 वर्सां जाल्ली आसा त्यो कंप्लीट केल्ल्यो ना. सो हे आमकां चडश्यो पायपलायनी कंप्लीट म्हणल्यार न्यू घालच्यो पडटल्यो आनी न्यू UPVC पायपलायन घालच्यो पडटल्यो. पयलू ज्यो पायपलायन आसल्यो त्यो GI पायपलायन आसल्यो आनी GI पायपलायन खूब कडेन हांगाच न्हू बाकीच्याय एरियेन आमकां खूब कडेन असोच इश्यू जाल्लो आनी खूब कडेन आमी चेंजीस केल्ल्यो आसा आनी फुडल्यो ज्यो आसा त्यो बेग्यानच्या बेगीन आमी करून घेतले. आमचो बाकीची एंटायर जी पंचायत टीम आसा हे ऑन ग्राउंड आसली. ऑन ग्राउंड तेंच्यांनी काम केल्लें आसा आनी तेंच्यांनी प्रत्येक घरांनी वचून म्हणजे जे घरांक इफेक्ट जावंक शकता त्या घरांनी वचून तेंच्यांनी लोकां कडेन विचारून घेतलेलें आसा की उदक तुमकां सारकें येता काय ना कित्याक फाल्यां अशें जावपाक जायना दुसऱ्या घरांक इफेक्ट जावपाक जायना. तशेंच आमचे सुपरवायझरांनी आनी बाकीचे तेंचे प्लंबर बाकीचे तेंचे वर्कर्स जे आसा सगळ्यांनी वचून सायट विजीट करून सायटींचेर पळयला जे टॅप आसा ते टॅप पासून काडून पळयले, चॅक केले खंय करोडेड आसा खंय इश्यूज जाल्ले आसा ते आनी आतां सद्याक तरी आमकां रिपोर्ट घेवपाक लागून आमी तेंचो सॅम्पल घेतलेलो आसा आनी तो एकदां रिपोर्ट आमकां मेळलो म्हणटकूच आमकां एक्झॅक्ट कळटलें की करोडेड जाल्ले आसा काय ना ते आनी रिपोर्टाचे येसर आमी हे जे उदक खंय खंय वचपा आसा ते बंद केल्ले. सगळ्यांक सांगूंक सोदता गांवच्या लोकांक तुमकां भिवपाची गरज ना कित्याक आमी सगळें उदक चॅक केल्लें आसा आतां फकत रिपोर्टा लागून रावल्यात. सो हें सगळें जालें फकत आमचे PWD सुपरवायझर आनी तेंची टीम आशिल्ली तेंच्यांनी प्रॉम्प्ट एक्शन घेतली तेजेर. सो त्या खातीर ते चड स्प्रेडूय जावना. सो हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा. तशेंच आमची AE JE आनी तेंची टीम येयल्ली आसा हांगसर. सो तेंच्यांनी सगळें चॅक केल्लें आसा, सगळी पायपलायन चॅक केल्ली आसा. सो पायपलायन चेंज करपाची गरज आसा. सो आमचे MLA विरेश बोरकरान सांगलेलें आसा ती पायपलायन बेग्यानची बेगीन चेंज करतले म्हणून कित्याक पायपलायन कित्याक सगळी हें जाल्ली आसा रस्टेड जाल्ली आसा ती भरपूर 40 वर्सां जाली तेंकां आतां तेंचेर कोण एक्शन घेवनाशिल्ली. सो आतां म्हाका आशा आसा विरेश ती बेग्यानची बेगीन करतलो म्हणून कामां.